नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमुखाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गुजरातात सुरत विमानतळाचेर नव्या एकीकृत टर्मिनल भवनाचें उक्तावण केलें. ह्या टर्मिनल भवनात व्यस्त वेळात 1200 देशी प्रवासी आणि 600 आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांक सांबाळपाची तांक आसा. तशेंच हातूंत सर्वाधिक व्यस्त वेळात प्रवाशांची क्षमता 3000 मेरेन वाडोवपाची तजवीज आसा. तशेंच वर्सुकी व्यवस्थापन क्षमता 55 लाख प्रवाशां मेरेन वाडयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरत डायमंड बोर्साचें उक्तावण केलें. हे आंतरराष्ट्रीय हिरे आनी आभूषण व्यवसायाचो संवसारांतलें सगळ्यांत व्हडलें आनी आधुनीक केंद्र आसा. कच्चे आनी पॉलिश केल्ल्या हिऱ्या वांगडाच आभूषणाच्या व्यापाराचें संवसारीक केंद्र तें जावन आसा. देशाक निर्यातीच्या विक्रमी उंचायेचेर व्हरपा खातीर वावर करचो असो उलो ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. डायमंड बोर्स के तौर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है. आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे. हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है. लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं. यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है और इसी गारंटी का उदाहरण ये सूरत डायमंड बुर्स भी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातच्या सुरतात रोड शो केलो. ह्या वेळार लोकांनी व्हडा संख्येन प्रधानमंत्र्यांक पळोवपाक गर्दी केल्ली. रस्त्याच्या कुशीक व्हडा संख्येन लोक हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आपलो संसदीय मतदारसंघ वाराणसीत पावले. तांणी सोशल मिडिया वरवीं पोस्टा वरवीं ही म्हायती दिली. विकसित भारत संकल्प यात्रेत ते वांटेकार जातात आनी उपरांत काशी तमिळ संगमम 2023 ते उक्तावण करतले. काशी तमिळ संगमम एक महत्वपूर्ण माची आसा जी भारताच्या विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा आनी विविधतायेचें प्रदर्शन करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेच्या सुरक्षेत जाल्ल्या चुकीचेर हुस्को उक्तायला. हो विशय गंभीर आसा अशें तांणी म्हळां. एका हिंदी दिसाळ्याक दिल्ल्या मुलाखतीत ते उलयताले. हो राष्ट्रीय सुरक्षेचो प्रस्न आसा आनी राजकीय पक्षांनी ह्या विशयाचेर राजकारण करचें न्ही असो आग्रो तांणी केलो. लोकसभा अध्यक्षांनी तपासाचे आदेश दिल्यात आनी हो कट रोखडोच उक्ताडार येतलो अशें तांणी म्हळां. ह्या प्रकरणात गुंतिल्ले गुन्यांवकार आनी ताच्या फाटल्यान कोण आसा हें जाणून घेवप म्हत्वाचें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. विरोधी पक्षांनी संसदेत रचनात्मक भूमिका करची असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. शारी भागातल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेक दोनापावल पणजेंतल्यान सुरवात जाली. शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बावटो दाखोवन यात्रेक सुरवात केली. ह्या वेळार शार उदरगत खात्याचे संचालक गुरुदास पेळणकर हाजीर आशिल्ले. विकसित भारत संकल्प यात्रा आयज सावन शारी भागात केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांविशीं जागृताय करपा वांगडाच वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव शारी लोकां मेरेन पावोवपा खातीर 14 नगरपालिका क्षेत्रांत फिरतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान समाजातल्या सगळ्या घटकांच्या उदरगती खातीर जायत्यो येवजण्यो राबयल्यात. ह्या येवजण्यांचो लाव सगळ्यांक मेळून दिवचो आनी हाच्या खातीर आमचे यत्न आसतले अशें ह्या वेळार उलयतना विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. पंचायत लेवलाचे सगळीकडे जेन्ना ही गाडी आणि हे जे आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री वेगवेगळे स्कीम्स आणि त्यांच्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान जे राज्यान बी वेगवेगळे स्कीम्स चल्ल्या हे इंटिग्रेट करून सिंक्रोनायज करून लोकांक कळपाक म्हणून अवेरनेस क्रिएट करपाक आणि त्याचो फायदो लोकांनी पूर्णपणे घेवचो. पूर्णपणे सरकाराची स्कीम्स आणि देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जे स्कीम्स चलयल्ले आयज गेल्या 9 वर्सान वेगवेगळे स्कीम्स वेगवेगळे लाभार्थी वेगवेगळे लोकांक तेजो बेनिफीट जाल्लो आसा. विकसित भारताच्या आरोग्य क्षेत्रांत आनी सगळ्या क्षेत्रांत जे कितें स्कीम्स आतांच उल्लेख आतां हांगा व्हिडिओचेर दाखयताले की फिशरमॅन कम्युनिटीक वेगळ्या तरेन बेनिफीट दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. शेतकऱ्यांक बी वेगळ्या तरेचो बेनिफीट केल्लो आसा. वेगवेगळे स्क्रिनींग आयज कॅन्सराची स्क्रिनींग आसूं सिकल सेल स्क्रिनींग आसूं तरेतरेची स्क्रिनींग म्हणजे सगळ्या खात्यान वेगवेगळे तरेचे जे देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जी सोयी सुविधा आयज देशाचे जनतेक पावले आसा हेजे अवेरनेस आनी लोकांनी तेजो पूर्णपणे फायदो घेवचो. म्युनिसिपॅलिटी क्षेत्रांत बी लोकांनी आनी हे सादारण फक्त एक कमी
आमचे लोक जो गरीब आहा तेकाच न्हू, हे पूर्णपणे ओवरऑल सगळ्या कम्युनिटीक फायदो जावपी ह्या तरेचे स्किम्स देशाचे प्रधानमंत्रीन आयज आमचो देश ह्या लेवलाचेर पावल्लो आसा. आमी पळयता की जगभर ज्या तरेची प्रसिद्धी, ज्या तरेचे आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जे आयज प्रत्येक देशवासियाक एक अभिमान आहा की नरेंद्र मोदी जे आमचे प्रधानमंत्री आहा. आनी हे कित्याक आमकां अभिमान आहा, कारण ह्या तरेचे वेगवेगळे घटकाक वेगवेगळ्या समाजान वेगवेगळे स्किम्स तेणी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला. विकसीत भारत ही यात्रा अर्बन एरियेंतल्यान आयज स्टार्ट जाता. आमचे कडेन गोंयांत 14 म्युनिसिपल एरियाज आसा. हे आमी आयज CCBन स्टार्ट केल्या, इनॉग्रेशन केल्लें आसा. आतां हो आमचो रथ आसा पळय, ह्या विकसीत भारताचो सगळ्यो स्किमी आमी ज्यो राबयल्ल्यो आसा आनी फुडें राबयतले आनी जे चालू आसा ते सगळे स्किमीचेर आमी हांगासर आयज हेचें आमी प्रेजेंटेशन केल्लें आसा. ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे आयज हेचें इनॉग्रेशन जालां. आतां हो आमचो रथ आहा तो सगळ्या 14 कावन्सिलांचे आयज CCB स्टार्ट केला, बाकीच्या 13 कावन्सिलांक भोंवतलो आनी विविध प्लेसींनी हेजो आमी आयज प्रचार करतले. आनी जे जे आमचे बेनिफिशरीज आसा, बाकीचे वेंडर्स म्हणा आनी बाकीचे जे जितले एन्युअल आनी PMAYचे स्किमी घेतले लोकांनी आसा तेका सगळ्यांक आमी जोडटले. एक प्रकारचो हो सगळ्या गोंयकारांचो गोंयांत जितले पळय कावन्सील आसा त्या कावन्सिलाचे सगळे जे पळय लाभार्थी आसा तांकां आनी हेर सगळ्या पब्लिकांक जोडपाचो हो एक प्रयत्न आसा. विकसित भारत संकल्प यात्रेक कुळ्या शिगांवच्यान लेगीत सुरवात जाली. सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांणी यात्रेक बावटो दाखोवन सुरवात केली. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी सुवर्णा पिळगांवकर, कुळे शिगांवचे सरपंच गणेश शिगांवकर, पंच वांगडी स्वयंपूर्ण मित्र गंगाराम लांबोर, गट विकास अधिकारी आनी हेर सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. पाच जाणांची सर्टिफिकेटां कसली कास्ट सर्टिफिकेटां एक्सपायर जाली. कितें करपाक तांकां आतां ते कोण जबाबदार? त्या खातीर आपणें थोडेंशें लक्ष दिवपाक जाय. ह्याच पेपराक न्ही, बाकीच्या पेपर आपल्या भयणीचे, आपल्या भावाचे, जावं समज कोणाचे बायलेचे, घोवाचे, सगळे फॅमिलीचे मेंबरांचे जे पळय पेपर आसा ते अपडेट आसपाक जाय लक्षांत दवरपाक. आनी तितूंतल्यान हे सगळे बेनिफीट आमी घेवपाक जाय. हांव जी गजाल तुमकां जाय ती इतलेंच सांगपाक शकता. हांव जशें पळय मोदीजीन पळय गॅरंटी दिली न्ही आमच्या सगळ्यांच्या डेव्हलपमेंटाची, म्हणजे विकसीत भारताची 2047 100 वर्सां जेन्ना पळय जातली आमकां स्वतंत्र जावन त्या दिसाक आमकां भारत आमचो कसो आसपाक जाय हेजें स्वप्न जें पळय पळयल्ली तें स्वप्न जर पुरे करतलो जाय जाल्यार आमी सगळे स्टेजीर आसलेले, तुमी हांगा बसलेली, आमच्या घरा कडेन आसलेली, ह्या सगळ्या लोकांचें सहकार्य जाय. कांय म्हाका ना ते जे कितें बेनिफीट जे सरकाराचे आसा ते घेवपाक तुमकां फुडें यो म्हणटा आनी योग्य रितीन तुमी घे म्हणून सांगता. ह्या वेळार खेळगड्यांचो भोवमान केलो. तशेंच आदर्श गांव आनी हर घर जल खातीर कुळे शिगांव पंचायतीक 2 पुरस्कार भेटले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या लाभार्थ्यां वांगडा भासाभास केली. केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आनी कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या कार्यावळीचे प्रत्यक्ष प्रसारण करमळी पंचायत सभाघरात बसून पळयले. विकसित भारत संकल्प यात्रेचो भाग म्हणून ही कार्यावळ आयोजित केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला 2047च्या आदींच भारत सुपर पॉवर जातलो अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. करमळी ही साधारण तरी पणजेक लागीं आसली तर एक वेगळी तरेची पंचायत आनी बेनिफिशरीज खूब आयिल्ले, लोकांची संख्याय बरी आशिल्ली आनी ह्या यात्रेक बरो सपोर्ट मेळ्ळो. त्याच बरोबर ह्या यात्रेच्या विकसीत भारत संकल्प यात्रेच्या निमित्तान जो उद्देश जो प्रायम मिनिस्टरान उद्देश दवरला तो म्हणजे जाका कोणाकय स्किमीचो फायदो कोणाक खबर ना, कोणाक ताचो फायदो जावना, जाल्यार ते हातूंतल्यान सरकारी अधिकारी सगळे डिपार्टमेंटाचे अधिकारी ते सगळे तातूंतल्यान करून घेवन आज खूब जाणांनी नवीन फॉर्म भरून दिया हाका जॉयन जाले. खरें म्हणशी आमी म्हणटात की ह्या विकसीत भारत विकसीत ह्या संकल्प यात्रेचो उद्देश होच आशिल्लो की ह्यो सगळ्यो ज्यो स्किमी जे सामान्य मनशा खातीर केल्यात, जो शेवटचो कडीचो मनीस आसा, गरीब आसा, तांकां अजून पर्यंत तांकां कांय मदत हातूंतल्यान मेळना, अशा मनशाक आत्मनिर्भर करप, आपल्या पांयाचेर उबो करप, अशाच भावनेन ही भारत संकल्प यात्रा सुरू जाल्ली, विकसीत भारत यात्रा सुरू जाल्ली आनी त्या हातूंत उद्देश आज सफल जाता. आनी आतां वचूया खेळा मळार.
खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीचो आयज निमाणो दीस. नवी दिल्लीत ह्या पहिल्या खेलो इंडिया पॅरा सर्तीचो आयज समारोप जाता. 10 डिसेंबर ते 17 डिसेंबर मेरेन चलिल्ल्या ह्या खेळा सर्तीत सर्व्हिसेस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड हांचे सयत 32 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातले मिळून 1400 खेळगड्यांनी ह्या सर्तीत वांटो घेतलो. पॅरा एथलेटिक्स, पॅरा नेमबाजी, पॅरा तिरंदाजी, पॅरा फुटबॉल, पॅरा बॅडमिंटन, पॅरा टेबल टेनिस आणि पॅरा वजन उखलपाच्यो सर्ती जाल्यो. ह्या खेळा सर्तीत हरियाणान सगळ्यांत चड पदकां मेळोवन वळेरेंत पयले स्थान प्राप्त केलां. आणि क्रिकेट. भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगती 3 एका दिसाच्या खेळामेळ्यांतलो पयलो खेळ आयज वॉन्डर स्टेडियमाचेर सुरू जालो. दक्षिण आफ्रिकेन कुरू बावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो, पूण दक्षिण आफ्रिकेचो ओपनर आर हेंड्रिक्स आणि वांदेर दुसेन हे एकूय धाव काडिनासतना बाद जाले. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना दक्षिण आफ्रिकेन सगळे गडे वगडावन 116 धावण्यो केल्ल्यो. भारताचे गोलंदाज अर्शदीप सिंग आणि आवेश खान हांच्या गोलंदाजी मुखार दक्षिण आफ्रिकेचो डाव पत्त्या भाशेन गडगडलो. अर्शदीप सिंगान 5 गडे बाद केले जाल्यार आवेश खानान 4 गडे बाद केले जाल्यार 1 गडो बाद करपाक कुलदीप यादव यशस्वी ठरलो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.